गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आदरणीय बाब विजय सरदेसाय हांच्यांनी जो एक उपक्रम राबयला, जो ताणें आपल्या बर्थडेक डिक्लेअर केल्ले की आपूण कमी उलयतल्यान लोकांचे आयकपाक पेडणे ते काणकोण पर्यंत भोंवतलो आनी ताजोच हो भाग म्हणून सगळ्या पक्षाच्या लोकांनी सगळ्या पब्लिकान येवचो म्हणून आमी हो पार्टीच्या बॅनरार करनासतना आमचो आवाज विजय ह्या बॅनरा खाली आमी सुरवात केल्ली। 10 दीस पयलीं पेडणे तालुक्याच्यान सुरवात करता करता उत्तर गोंय पयर सोंपले, दक्षिण गोंय आतां सुरू जाला, मुर्मगांव जाले, काणकोण काल जाले, आयज सावर्डे मतदारसंघ आनी केपें आनी कुडचडे अशें मेळून तालुक्यान कुडचड्यार दवरला। 9 तारखेक 9 जुलय म्हणजे बुधवारा सकाळी 10 ते दनपारां 1 मेरेन विठोबा देवूळ जे आसा आमच्या वयल्या बाजारांत फोंड्यां, तांच्या फाटल्यान जो हॉल आसा ह्या हॉलान पब्लीक आउटरीच प्रोग्राम आमी दवरला अख्ख्या संपूर्ण पोंडा तालुक्या खातीर। म्हणजे हातूंत प्रियोळ मतदारसंघ आयलो, पोंडा मतदारसंघ आयलो, शिरोडा आयलो आनी आमचे मडकय मतदारसंघ आयलो। सो आमी मागतात लोकांकडे की हे चारूय मतदारसंघातल्या लोकांकडे की तुमचे जे समस्या आसा, तुमचो जो आवाज आसा हो विजय बाब विधानसभेत पावयतलो। जे जे पब्लीक रिलेटेड इश्यू आसात, हांव पर्सनल म्हणना, पब्लीक रिलेटेड इश्यूज जे तुमी घेवन 9 तारखेक आमच्या विठोबा देवळा हॉलान येवचे सकाळी 10 वरांचेर 10 साडे 10 तो तुमचे घराणे आयकून घेतलो आनी सरकारा पर्यंत ते पावप आनी कशे तरेन ते सोडोवपाक येतले हाचे प्रयत्न तो करतलो। सो आमी मागतात लोकांकडे पोंडा तालुक्याच्या की तांच्यांनी थंय बुधवारा येवचे 9 तारखेक। आता पोंडा मतदारसंघ जर पळयत जाल्यार खुबशे इश्यू आसात। न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स एक पांढरो हत्ती, वेंडर्स रस्त्यार बसतात, सिवरेज अजून कंप्लिशन जायना, एफसीटीचे अंडरग्राउंड केबलिंग कंप्लिशन जायना, रस्त्यार खुबशी अडखळ्यो येतात, पार्किंग वेवस्था सारकी ना। सो बेसिक पब्लीक एम्युनिटीज ज्यो आसा हे सोडोवपाचो प्रयत्न विधानसभेत आमचे अध्यक्ष करतलेच। विजय बाबाक खुबशे फोन कॉल्स येताले गोंयभरच्या की आमचो आवाज आयकपाक कोण ना, तूं तरी आमचो आयक आवाज। विरोधी पक्ष नेतो जर तूं नासलो जाल्यार तरी सुद्धा जाल्यार तूं एक लोकांचो नेतो म्हणून तूं मुखार सर आनी तूं मातशें आयक। सो आपल्या वाडदिवसान ताणें डिक्लेअर केल्ले की आपूण कमी उलयतले ह्या वर्सा आनी लोकांचें आयकतलो म्हणून। सो आमी तो आमचो आवाज विजय म्हणजे बेसिकली लोकांचो आवाज विजय विधानसभेत पावोंक जाय म्हणून हो आमी कार्यक्रम राबयला।